हार्दिक शुभेच्छा. म्हणजे मन की बात म्हाका दिसता या आमच्या देशान एकच आदरणीय आमचे प्रधानमंत्री मन की बात जे तरेन उलयता ते तांचे भशेन आनी कोणूच मन की बात सांगपाक शकना. पण आज म्हज्या मनांतलें जे कितें आसा तें हांव तुमकां फक्त आशिर्वाद आनी अभिनंदन आनी तुमचे आभार की तुमी इतलो सुंदर इतल्या कमी टायमान विथ गोवा टुरिझम आमचे GTDC आनी गोवा पर्यटन आमचे खातें हांचे जोड पावलान आनी आमचे 70री ची समिती जी आयोजीत करता आमचे हो शिगमोत्सव आनी एकत्र येवन हो वार्षिक प्रमाणे सुंदर हो शिगमोत्सव प्रत्येक वर्सा बरेपैकी आयोजीत करतात आनी सगळे सोय सुविधा लोकांक निर्माण करून हो आयोजीत करतात. सो सगळे आयोजित कमिटीची हार्दिक शुभेच्छा आनी अभिनंदन आनी आमी आभारी आसा की बरेपैकी हे तुमी सोय सुविधा आयोजीत करून सगळ्याक हांगा एक संदी दिता. हो आमची परंपरा आनी आमचे ही जी लोककला आसा आनी आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक एक व्यासपीठ मेळटा. आनी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट आनी कॉर्पोरेशन आनी आमचे गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट हो आमी पळयता की प्रत्येक तालुका वायज खूब बरे प्रमाणे हो आयोजीत करत आसा शिगमोत्सव. आनी आमचे डायनामीक टुरिझम मिनिस्टर आसा ते पळयता आमी की कार्निवल आसूनी की शिगमोत्सव आसूनी सगळे हे व्हडले व्हडले जे कार्यक्रम आसा आमचे गोंय राज्याचे जे इतले वर्सां आमची जी संस्कृती आनी परंपरा फुडें व्हरता हे सगळे कार्यक्रम आमचे वेगळे वेगळे लोकां पर्यंत पावोवपाक देश विदेशाचे लोक हांगा मुद्दम येता हे कार्यक्रम पळोवपाक आनी हे देश विदेश पावोवपा खातीर हे कार्यक्रम आयोजीत जाता थ्रू टुरिझम डिपार्टमेंट. म्हणटकच तांच्याय डिपार्टमेंटाक खूब खूब आमी आभारी आनी अभिनंदन करता की डिपार्टमेंटाचे की हे तांच्या खातीर हे सगळें घडून येता. आनी आमची जी आयोजीत समिती आसा तुमकांय बी की बरेपैकी तुमी हो कार्यक्रम आयोजीत करता. ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे हांगा माजी आमदार वाळपयचे मिस्टर हळदणकर, हांगा आमची प्रसन्ना चेअरपर्सन्स आनी सगळे आमचे कावन्सिलर्स, आमचे सगळे 70रीचे सगळे सरपंच पंच सदस्य आनी मोगाळ भावानो भयणीनो, तुमकां ही आमची जी शिगमोत्सव तुमी भाशणां आयकुपाक येवना आनी तुमी केन्ना तरी रावल्या की आमची वेशभूषा जावनी की चित्ररथ जावनी की आमचे रोमटामेळ जावनी हे वेगळे वेगळे केन्ना तुमचे समोर येतले आनी केन्ना प्रकट जातले आनी केन्ना फ्लोट पळोवन कोणाक फायनल रात पर्यंत 2-3 जातात पर्यंत तुमी रावतात पळोवपाक की ते फायनल फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज कॉन्सोलेशन कोणाक मेळटा ते. आनी हे आमकां दाखोवन दिता की आमची जी संस्कृती आसा आमची जी परंपरा आसा आनी आमी पळयता की सगळी संस्कृती परंपरा घेवन आमी प्रगती पळयता. ताजे बरोबर कित्याक आमी पळयता की सगळ्या ह्या चित्ररथ आसूनी की हे रोमटामेळ आसूनी की जी ढोलाचो आवाज आमकां आयकुपा येता ते प्रत्येक कडेन आमची महिलाची उपस्थिती आसता. आनी खंयच्या कार्यक्रमाक महिला उपस्थित रावता थंय आमी पळयता की प्रगती आसा. खंयचे आसूनी आमच्या विधानसभेन आसूनी की पंचायत लेवल आसूनी ZP लेवल आसूनी की खंयच्याय वेगळे वेगळे क्षेत्रांनी कामाच्या दृश्टीन आसूनी की लोकनृत्य आसूनी की लोक कला आसूनी सगळ्या कडेन खंय महिला आसता आनी महिलाक एक व्यासपीठ मेळटा थंय प्रगती जाता. आनी आमच्या 70री सारको जो भाग आसा आनी हाज्या इतलें बरें उदाहरण तुमकां पळोवपाक खंयच मेळपाना कित्याक आमी सगळी इन्क्लुजीव सोसायटी म्हणटा. 70रीन आमी बरेपैकी हांव सदांच म्हणटा कोणाची नजर लागपाक जायना. आमी शांत लोक शांतताय आमकां आवडटा आनी शांतपणान आमी हांगा रावतात. सगळे धर्माचे लोक एकत्र रावन बरेपैकी रावन कांयच क्लेश जायनासतना आमी आमचो मतदारसंघ चलयतात आनी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता आनी देवाच्या कृपेन हें अशेंच फुडें वतलें. आतां येता त्या आयतारा गुढीपाडवो आसा. गुढीपाडव्याची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. येता त्या सोमारा ईद आसा. म्हणजे सगळे प्रत्येक हांगा मुसलमान भाव भयणां आसा तांकां ईदाची शुभेच्छा. म्हणटकच हे आमी सगळे जे आमचे त्योहार आसा
ते क्रिसमस आसूनी की ईद आसूनी की दिवाळी आसूनी की गणपती आसूनी आमी एकत्र येवन सगळे बरेपैकी साजरो करतात आणि कार्निवाल थोडेच दीस पयलीं जाला आणि आता शिगमो उत्सव हाजे व्हडलें आनी बरें उदाहरण कोणाक बरेपैकी आमकां पळोवपाक आमच्या गोंय राज्यान दिसची पडटा कित्याक आमी सगळे धर्माचे लोक बरे शांत प्रमाणे आमच्या गोंय राज्यान रावतात आणि हे आमचे टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणटकच जे आमी लोकांक आमची परंपरा आणि लोककला आणि हे जे आमची पळय संस्कृती आसा ते म्हणून आमचे वेगळे देशांतले लोक आज आमच्या गोंय राज्यान येता फक्त पळोवपाक की बाबा ह्या इतलेशे सुंदर माणकुल्या गोंय राज्यान इतले वेगळे तरेचे वेगळे कार्यक्रम कशे घडटात ते आता शिगमो आसूनी कार्निवल आसूनी की वेगळे कार्यक्रम जे टुरिझम डेव्हलपमेंट आणि कॉर्पोरेशन जावनी की डिपार्टमेंट जावनी आयोजित करता हे पळोवपाक वेगळे देशांतले हांगा लोक येतात आणि ह्याच तरेन आमचो तर गोंय राज्य फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमली सगळे बरेपैकी आमचे हे सगळे प्रदर्शन आमचे वेगळे टुरिस्टांक दाखोवपाक जाय की कशे भशेन ही शांतताय आमी कशे पाळून हो सगळो आमचो संस्कृती आनी परंपरा फुडें व्हरून कशे आमचो गोंय राज्य आमी चलयतात कालच आमी पळयलें की बजेट जालें आमची असेंब्ली जाली आणि खूप खोस भोगता की आमच्या 70 भागा खातीर वेगळे आमचे पर्याय आसूनी की वाळपय आसूनी जो मागणी आशिल्ली आमच्या लोकांची इतल्या वर्सांचो सावड्ड्याचो पूल ताजो तो पास जाल्लो आसा आमचे पर्याय मतदारसंघान वेगळे प्रोजेक्ट रस्ते जावनी की उदकाची सोय जावनी ते सगळे प्रोजेक्ट पास जाल्ले आसा आणि हे आमचे भारतीय जनता पार्टीची सरकार करता आमचे माननीय मुख्यमंत्री आमकां सहकार्य करता म्हणून आमी हे करपाक पावता आणि त्या मंत्र्याचे आमकां सहकार्य आसता म्हणून आमी हे सगळी कामां आमच्या भागान हाडपाक शकता कित्याक आमचो हेतू एकूच की आमचो मतदारसंघ आमची 70 भाग फुडें वचपाक जाय सगळ्या दृश्टींनी जेन्ना आमची युवा पिढी आमचो महिला वर्ग आमचो शेतकरी आमचो सगळे प्रत्येक ग्रामस्थ फुडें सरतले स्पेशली आमची नारी शक्ती फुडें सरतली तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमचो मतदारसंघ फुडें वतलो परत एकदा तुमकां शिगमोत्सवाचो खूब हार्दिक शुभेच्छा समितीची परत एकदा तुमकां आभार आनी अभिनंदन की बरेपैकी तुमी हो वार्षिक प्रमाणे हो बरेपैकी आयोजीत करता आनी आमची संस्कृती आनी आमची परंपरा टिकोवन दवरपाचे तुमचो खूब हात आसा हातून आनी युवा पिढीकय तुमी इन्वॉल्व करतात ल्हान माणकुल्या भुरग्यांक इन्वॉल्व करतात आनी एक संदी दितात पळोवपाक की आनी हो जी आमची संस्कृती आसा टिकोवन दवरपाक आनी फुडें व्हरपाक तुमचो हातभार आसा हातून परत एकदा तुमकां सगळ्यांक शिगमोत्सवाचो हार्दिक शुभेच्छा आनी सगळ्यांक देव बरें करून जय शिवाजी जय भवानी.